विलाप तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, वैभव तुका जेसू, आराधना तुका जेसू, नमन तुका जेसू, प्रणाम तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उतार आमकां फावो जाला लुकाचो वांजेल 15वा अध्याय 1-3, 11-30-2. Luke chapter 15 verse 1-3, 11-32. आता समार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सर्सीन येताले. हे पळोवन फरिसी आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवूंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां येवपार सांगली. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकले आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक बायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन चियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें हवगडावन काबार जातस ते गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वेळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणीन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतापाटान दुकरांक सोरोंक धाडलें. दुकरांनी गांवच्या सांगून पुनी खावन आपलें पोट भरता म्हणून तांणी चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका भूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सर्सीन वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सर्सीन फाटीं बाय सरलो. पूत घरांत हाडून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळी सुरसुरले. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी तसो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकराक आपोवंक सांगी लागलो, बेगीन वचा आनी आसलेल्यान तो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मोरून पावल्लो. तो जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. तसो पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणे तसो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटीं येवन घरा सर्सीन पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ तसो बापयस भायर येवन ताका बोळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायन जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्ट सांगता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवांताचेर विबाड केल्लो. तो फाटीं आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोन पावलो. तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. आज लुकाच्या वांजेलांतली एक वर्ती वपार, वेचीक पुताची वपार आज आमकां देवान दवरल्या ह्या प्राजक्ताच्या काळार, आज ह्या आयतारा दिसा. आनी आमी हातूंत समजता एक मनीस देवातान पयस गेल्लो, देवाक सांडून गेल्लो, देवाच्या भावार्था थावन पयस गेल्लो, विश्वास सांडून गेल्लो मनीस फाटीं येवंक देव कशें राखून रावता म्हणून हांगा बापायच्या स्थानार देवाक आमी दवरया. आनी वेचीक पूत हांव या तूं जावंक पुरो. हर एकली आमी
एकाने एकालेकार वेचीक पुता बरी आमी देवतान पयस केल्ल्या या भवार्थान पयस केल्ल्या वायटाक आमी सांबाळल्या पूण आमकां निमाणे थोड्यांक बूद आयली पाटी आयल्या देवान आमकां वेंग मारली देवान आमचो मोग केलो देवान आमकां कितें आमी होगडायल्लें तें परत्यान फाटी आमकां दिलें देवा तें आयिल्ल्याक कितें सुवणें पडना मगच्या भाव आनी भयणी कित्याक तें कितें आज ह्या वेपारीन सांगलां तें सगळें म्हज्या जिवितांत घडलेलें घडीत जावन आसा हें आनी सगळे आमी केदळ आमी फाटीं देवा थंय आयल्या त्या दीस देवान आमकां वेंग मारली देवान आमचो मोग केलो देवान आमकां सर कितें आमी कितें होगडयल्लें तें सगळें देवान आमकां फाटीं दिलें हर एक संगती देवान आमकां दिलें हर एक संगती देखून हांगा आमी कोण अजुनूय जायतो लोक मोगच्या भाव आनी भयणी देवातान पयस आसा ह्या वेचीक पुता बरी तांकां हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे तांकां देवाच्या हिंडान फाटीं हाडूंक कित्याक हिंडातान पयस केल्यात 99 बकऱ्यांक सोडून एका शेलयेक सोदून गेल्लो तो गवळी तो जेजू जावन आसा आनी खंडीत जावन ताका फाटीं येता आसतना त्या सुकोवन गेल्ल्या शेलयेक तो कांदार घालून हाडटा ताका सोलोवन हाडिना या मारून हाडिना ताका खांदार घालून येता तसलो गवळी तसलो आमचो सोमी तसलो आमचो जेजू तितलो मोग करचो जेजू देखून आजय आमच्या कुटुंबांनी सुकोवन गेल्ले जायते आसात तांकां फाटीं हाडूंक आमकां जायना जाल्यार देवा कडेन मागया खंडीत जावन देव एक दीस नाल्यार एक दीस कशें ह्या वेचीक पुताक परिवर्तन करच्या खातीर त्या गांवांत तो दुखोळ धरलो त्या गांवांत ताका कितें मेळनासतना केलें ताका परिवर्तन केलें ताका देव बापाचो उडास येवचें बरी केलें आनी फाटीं घरा बापायच्या घरा फाटीं हाडलें हें सगळें देवाचें काम तो बापूय कांय कितलो मागतालो आसतलो पुता खातीर दिंबेर पडून मागता आसतलो एक दीस नाल्यार म्हजो पूत येतलो म्हणून बगलार राखून रावून आपल्या पुताक राखून रावलेलो तो बापूय आज सर्वस्पोर देव म्हाका आनी तुका खंडीत सुकोवन गेल्ल्या शेळयां खातीर अजुनूय राखून रावला तांकां फाटीं हाडचें काम देवान म्हज्या आनी तुज्या हातीं घालां देखून आमी हो वावर करूंक आसा जायत्या लोकांक आमी बरेपण करना मुग्दोवचें ना जिवीत तुजें आखेर जाता म्हणसरी कितलें कामां जाल्यार देव आमकां दिता तें करूंक आसा आमी पातयेचें तशें साखर जाल्यार खंडीत आमच्या हातीन जायते आत्मे बाचाव करूंक आमकां खंडीत अवकाश दिता कितलो गे लोक आज कश्टांत आसा अनवरांत आसा पिडाशिड्यांत आसा निराशपणांत आसा भवार्थ होगडायल्लो आसा देवतान पयस गेल्लो आसा नाना त्या रितीन माट मंत्रा पितिस्पणां पुरान तूं सांपडून गेल्लो कितलो गे लोक आसा हांकां फाटीं हाडूंक आज तुज्या कुटुंबाचो एक गवळी जावन तुज्या वाण्यात एक गवळी जावन त्या फिरकेच्यान एक गवळी जावन तुवें ह्या लोकांक फाटीं हाडयत खंडीत जावन आमचें काम जावन आसा हें देखून हांगा निमाणें सांगता पळया जें कोण जेजू सांगता जी येता कितें ताचें आसा तें सगळें आमचेंच बापूय क्लियर सांगता आळे व्हडल्या पुताक तूं म्हजें सांगता आसाय न्हय जें कितें म्हजें आसा सगळें तें तुजेंत न्हय देखून देवा सांगता कोण जी येता देवा सांगता कोण रावता देवाचें सगळें तें आमचेंच जावन आसा कित्याक तो आमकां दिताच फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचूंक मेळटा 4 अध्यायांत 19 वाक्यांत जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां आसलेल्या धरळ संपत्ती म्हणून सांगना धरळ संपत्ती बरी म्हजो सारकी स्वभाव सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणटा सांबाळ तर आमकां कितेंय उणें ना मोगच्या भाव आनी भयणी भवर्थ आमी सांडचो न्ही हे देवातान पयस वचचें न्ही आमी भवर्थ होगडावचोय न्ही माग आनी माग आनी माग देव तुका दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आज मागया आमी आयच्या ह्या साबत दिसा आयच्या ह्या आयताराच्या दिसा चड आनी चड लोकांनी जेजू थंय फाटीं येवच्या खातीर जायतो आमचो लोक आज पवित्र सभा सांडून गेल्लो आसा बैला सभेक पुरा गेल्लो आसा तांकांय आमी एक दीस एकठांय करूंक आसा तांकांय आमचें थंय हाडूंक आसा फाटीं देखून खंडीत जावन हाचे खातीर आमी मस्त मागचे खंडीत मागल्यार देव हर एक संगती आमच्या जिवितांत तो तुका पळोवचें तूं जीव आसतना असलीं कामां करून दाखयता देव कित्याक तुवें मागलेलें एकच मागणें इन्कार करिना भवार्थान मागलेलें हर एक मागणें देव आयकता म्हणटा पवित्र पुस्तक जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता देखून आमी भिवचें नाका आयच्या दिसा जायते वेचीक पोत तुका मेळोवंक पुरो तुज्या जिवितांत तांकां फाटीं हाडूंक प्रयत्न करया जायते वेचीक पोत तुमकां मार्गार पडलेले पळोवंक
तुमकां मेळोंक पुरो तांकां कांय तरी इल्लें कंचेवान आमी दिवया. जायते बेचीक पोतू थंय हांगा आमकां दिसोंक पुरो, पूण आमची इल्लीशें स्पीड उणो करया आनी तांकां कांय तरी गरजेक आमी पावया. हेंत देवाचें येवजण जावन आसा आयचे दिसा. देखून म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच केलें म्हूण सांगता सुमी. आनी खंडीत जावन आमी हर एका मनशा थंय सुमयाक पळोवंक प्रयत्न करया. हर एक मनशाचें रूप जावन आसा देवाचें स्वरूप. देखून आमी हर एका मनशा थंय देवाक पळया. ते जाल्यार आमी कोणाचोच आमी विरोध करचे ना, कोणाच आमकां दुस्मान आसचे नात. कित्याक दुस्मान आसल्यार देव तांकां परिवर्तन करून तुज्या जिवितांत तुका दितलो फाटीं. देखून आज आमी ह्यो सगळ्यो संगती मतीन दवरून आज आमी मागया आमच्या जिवितांत चड आनी चड मागण्याक आमी प्रोत्साव दिया, मागण्याक आमी पाठिंबो दिया. आनी आयचें दुसरें वाचापी थंय सांगता कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत थंय 18वें वाक्य सांगता पळया, हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्त मरिपात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांकी राज्य हाडचें मणियारपण आमकां दिलां. हर एकले आमकां राजी करचें आनी राज्य हाडचें मणियारपण म्हाका आनी तुका दिलां म्हणटा सांबावल. चुकोन गेल्ल्यो शेळयो सगळ्यांक लागीं हाडलें सांबावलून. ताचें पैन पळया, ताच्या पैनाचें एक स्केच पळया बायबलांत लास्ताक आसा. ताचे तितलो पैन केल्लो मनीस दुसरो कोणी दिसना. न्ही जावन जेजू आसतना तो ताचो सीस जावनातलो. ताच्या मागीर तो कन्वर्ट जाल्लो, ताच्या मागीर तो परिवर्तन जाल्लो. तोय वेचीक पुता बरीता आसलो, ताकाय देवान फाटीं हाडिल्लें. पूण आज तो म्हणटा पळय हें सगळें देवाचें काम. ताणेंत क्रिस्त मारिफत आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्य करचें मणियारपण आमकां दिलां. आनी निमाणे 20 आनी 1 वाक्या थंय वाचल्यार कळटा, पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पसोद पातकाचो बलिदान कसो दिलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परसां जायशी केली. आमी देवाचें नितीवंत जोडलेली परसां आमी आमचे खातीर आपल्या पुताकच बाकी दवरनासतना ह्या संवसाराक ओपून दिल्लो देव आमचो कितलो मोग करता गे म्हणून आमी समजून खाणगेजे. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता देवाचो देव थोडे फावटी रागार जावनच्यान पुरा वाचता. रागार कित्याक जाता? रागार कित्याक जाता? आपली परसां ताचे तान पयस वेता आसतना. पूण सगळो तसो मोग पळया पोरण्या सोल्ल्यान ती त्या परज्याक कितले फावटी ताणें बगसून फाटीं हाडले, कितले फावटी ताका जिवीत दिलें त्या इस्रायल परजेक. आजुनी देव आमचो इतलो मोग करता गे, खंडीत जावन आमी तो मोग एक घडी भर न्ही हाडल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दुसरे पातकाक आमी पडचे ना, वायटाक आमी पडचे ना. कित्याक देवूच आमचें सर्वस्व जातलें. हेच खातीर आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री मतेर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता, बरो साबात दे.